फ्रॉम द राजभवन अप्रॉक्सिमेटली 2.5 किलोमिटर्स हाजेर वचून उरल्या. ताच्या संदर्भात आतां आमी मिटींग घेतली ऑलरेडी. विथ अवर कलेक्टर, आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सचे सगळे मनीस आनी MPT आनी ऑल्सो जो ऑपरेटर्स जो आसा पळय न्ही त्या शिपाचो, ताका आमी ऑलरेडी हाडला आनी ताच्या कडल्यान सगळे डिटेल्स घेतले ताज्या उपरांत. आनी आतां ऑपरेशन्स कितें करपाचें तेजेर आमी डिसायड केलां. ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कितें जावं शकता हाजी पयलीं आमी तेजेर हें घेता, तेजी प्रिकॉशन्स घेवप. दीस इज द फर्स्ट. ताज्या उपरांत ताचेर ज्याचेर MPT आसतली किंवा ती शीप ओनर आसतलो किंवा तेजो कॅप्टन आसतलो, हांचेर ऑलरेडी तर आमी कंप्लेन फायल कर म्हणून सांगला. हांवें कालूच सांगला. त्या प्रमाणे तांकां प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून ताका एक्चुली मॅजिस्ट्रेट अरेस्ट जो आसा पळय न्ही फॉर दॅट कॅप्टन, ऑलरेडी वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन्स. MPTच्या अगेन्स्टूय आमी कंप्लेन आहा ती फायल करपाक घेतलेली आसा. ॲट प्रेझेंट तेजी स्पिलेज जर कितें जाली आसत जाल्यार ती काडपा खातीर आमी ऑलरेडी आमचो प्रायवेट पार्टनर्स जो आसा, हू इज अ एक्सपर्ट इन दीस, ताका आमी ऑन बोर्ड घेतला आनी ही इज देर वर्कींग ॲट प्रेझेंट ऑल्सो. आतां ताणें म्हटलां की भितरलो नाफ्टा जो आसा तो काडून व्हरपा खातीर तेजी अनादर शीप वीच इज कमींग, आमी ताच्या कडेन उलयल्या उपरांत, वीच इज कमींग डे आफ्टर टुमारो ऑन 27. ताज्या उपरांत हितूंतल्यान काडून तो त्या शिपींत घालून ते व्हरतलो. ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला आनी हाजेर सगळ्याचेर मॉनिटर करपा खातीर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू ही इज अ वर्कींग आनी इज क्लोज मॉनिटरींग ह्या सगळ्याच्या विशयाचेर दवरला. कंटिन्युअसली आमची एक टीम सिटींग इन द सेक्रेटरी रेव्हेन्यूज ऑफीस वीच इज मॉनिटरींग द ईच एंड एवरी फॉर वॉट म्हणजे फॉर मिनिट्स टू मिनिट्स जे आसा पळय न्ही हें मॉनिटर करता आनी ताजेर करस्पॉन्डन्स वीथ द DG शिपींग आनी करस्पॉन्डन्स वीथ द शिपींग मिनिस्ट्री. ऑल्सो वी आर इन्फॉर्मींग फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट रिगार्डींग दीस वॉट एवर द इन्सिडन्सीस हॅपन हाजेर. आनी जायती प्रिकॉशन्स जे आसा ही सगळी प्रिकॉशन्स जे आसा ऑलरेडी आमी घेतल्या. आत्तां भिवन वचपाची अशी कांय गरज ना. तितके मोठ्या प्रमाणांत आमी प्रिकॉशन्स आमच्या सायडींतल्यान सगळी घेतल्या